फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स हांणी सोमारा कामगार दिसा निमतान मडगांव नगरपालिकेच्या कामगारांक आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जेवण वांटलें। कामगार दिसा निमतान दर वर्सा आमी हो उपक्रम राबयतात। ह्या वर्सा नवतारा ह्या हॉटेलाच्या जोड पालवान पुराय गोंयांतल्या सुमार 5,000 कामगारांक जेवण दिवपाचो आमचो यत्न आसा, अशें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचो ऑपरेशन मॅनेजर सपनेश साळगांवकारान सांगलें। जाल्यार फूड बँक सांगोळडा खूब बरें काम करीत आसात। कोविडा वेळार लेगीत तांणी गरजूंक जेवण दिवन व्हड काम केल्लें, अशें म्हणीत आमदार दिगंबर कामतीन फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साची तुस्त केली। आम्ही फूड बँक आमची चालू आहा जाली 5 वर्सां आमी फूड बँक चालू आहा। सो एज अ पार्ट ऑफ द फूड बँक वी आर गिविंग टुडे द लेबर डे, सो वी आर ट्रायिंग टू रीच आउट टू द ऑल द लेबर्स लायक हाउ मच वी कॅन। सो ऑलमोस्ट वी आर क्लोज बाय टू 5,000 मील्स। 5,000 ते लोकांक मेरेन आमी पावोवंक सोदताले, हे आमचें टार्गेट आसा। ऑल गोवा आतां म्हापश्यां, पोरवोरी ऑल वी आर टाय अप विथ नवतारा टू डिस्ट्रिब्यूट दीस फूड। मालभट हांगा आहा, मालभट KTC, मारगांव, मालभट, मागीर पोरवोरी, म्हापसा, पेंजीम ऑल ओवर। सो वी आर रिचींग मोर टू द म्युनिसिपालिटी लेबरर्स हू आर गार्बेज कलेक्टर्स एंड लायक दैट। बाब जॉन बाप्टिस्ट आणि सपनेश साळगांवकार स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स अँड फूड बँक हांच्या मार्फत ते आतां गेल्लीं 5 वर्सां जालीं कन्सेप्ट बरो कन्सेप्ट राबयतात। आनी ते म्हणजे गरीब लोक सामके कोणाक जेवण ना, तांकां जेवणाची गरज आसता, तांकां ते जेवण प्रोवायड करतात। कोविडाच्या वेळार म्हाका याद जाता की कोविडाच्या वेळार तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर हेल्प केलो। त्या वेळाचेर लेबर जे वताले एक कॅम्पाक आसताले, तांकां जेवण मेळटालें। अशा वेळार तांणी ऑल ओवर गोवा खंय खंय पावपाक जाता तांचे हॉलिडे आसा तांणी पावून तांकां जेवण सप्लाय केलां। कोणूय लेबर डे दिसा हांव तांचे बरोबर हांगा मालभटांत नवतारा आसा थंय आशिल्लो, थंय ताणें वर्कर्सांक जेवण प्रोवायड केलें। आजूय हांगा ते जेवण प्रोवायड करतात। बरो कन्सेप्ट आनी तातूंतल्यान ताणें सांगलें तें म्हणजे म्युनिसिपालिटीचो वर्कर जो वर्करेबल आसता ताका खरी गरज आसता, अशें कितें समाजा कडल्यान कितें मेळ्ळा जाल्यार ते वेलकम ते तांकांय ते तातूंतल्यान हेल्प करतात। कारण ते गार्बेज कलेक्शन करतात, ड्रेन काडटात आनी कितें काडटात, आनी तांकांय बरें मातशें जेवण दिलें जाल्यार एक दीस केन्ना तरी तांकांय दिसता की कोण तरी आपल्या समाज आपलं हें घेता, देखभाल करता, कितें तरी एक फिलींग तांकां येता, तांकांय ते हेल्प करपाचो प्रयत्न करतात। हांव खरेंच तांकां खातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा।